शेतकऱ्यांनी उचल लावपाचे आम्ही प्रयोग केला पळय त्याच्या यांच्या झेडओच्या मार्गदर्शना सकयल तो यशस्वी झाला हो दिसता. आम्ही फाटी एकदा तुमचे येऊन पळयलो बरो आशिल्लो प्लॉट बरो आसा. प्लॅन करपाचे आमी की अशें कित्याक फाल्यां सकाळी एका जर समज हार्वेस्टिंग मशीन जाय पडलें ते घुवडावन परते येवपाक म्हणजे आमकां डबल खर्च जाता. सगळ्या वांगडा जावपाक जाय. सगळ्या भितर जाले जर आमकां एक बरो यील्डाक कमी हेतून जाता. बरोबर खर्चय पळोवपाक जाय न्हू. हे तुम्ही आता रोप काढून रोयले काय कशें रोयले? रोप काढून रोयले. रोप काढून रोयले. हय हय. ट्रान्सप्लांटिंग केले आसा आनी रोप काढून लायल्ले आसा. हय. श्री पद्दतीन मॅडमीन सांगला पळय तशा प्रमाणे केला कित्याक ताजो रिजल्ट आमकां मेळपाक जायना. आमी कशे लायले आनी ताजें कितें जालें म्हणून उपकारना. तुमचे गायडन्स हेच्या प्रमाणे लायला. हो यील्ड आयला पळय तो तुमच्या हेच्या प्रमाणे गायडन्स प्रमाणे लावन तो यील्ड सक्सेसफूल जाला. सो हॅन्स फॉरवर्ड आमी दुसऱ्या शेतकारांक रिकमेंड करता हांव की तुमी हो प्लॉट पळोवनूच तुमी फुडें लावपाचें कशें कितें जातलें. कित्याक पयलेच कळना न्हू तुमी दितले आनी कितें लायलें फाल्यां सकाळी ताका सेल जावो खावपाक बरें लागपाक जाय. फुडें खूब हें आसा ताजें म्हणजे तुमकां सांगलें ते भशेन हार्वेस्टिंग आनी मेन म्हटल्यार कितें आमची सॉयल टेस्टिंग ही कंपल्सरी अशें हें जावपाक जाय. तुमी इनिशिएटीव घेवन आमची ती सॉयल टेस्टिंग करपाकूच जाय. सॉयल टेस्टिंग आसा पळय न्ही आतां सांगपाचें म्हटल्यार सॉयल टेस्टिंग सॉयल सॅम्पल व्हरून आमच्या लॅबान आमी टेस्टिंग करून दिता. तुमचे सॉयल जे सॅम्पल काडून तुमी जर आमच्या झोनल ऑफिसराक दिले ते हांगा येवन कलेक्ट करून तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.